आमी 4 जुनाक जेन्ना स्कूल स्टार्ट जालें तेन्ना सॅन्डली स्कूल जें आसा जें आमचें एडमिशन मेळ्ळा तेन्ना एडमिशन जालें हें अशें जें कितें येयलां नवीन कायदो काय म्हणलें ताका NEP म्हणटा नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी ही सद्या फक्त म्हाका दिसता गोंयानूच ही सरकारान आमच्या प्रमोद सावंतान केल्लें आसा. आनी तुका एक सांगूंक सोदता जेन्ना आमी नीज गोंयकार रिव्होल्युशन फ्रंटाच्या फोरमासून आमी फ्री एड्युकेशना खातीर झगडलेले आसा आनी तें इम्प्लिमेंट वंदना राव जी आसा IAS ऑफिसर तेन्ना ती इम्प्लिमेंट जाली. आनी आयज काल जो प्रमोद सावंत सांगता खंयच्याय स्कुलान फी घेत जाल्यार आपूण दखल घेतलो. सरकाराक हांव सांगूंक सोदता प्रमोद सावंताक ते ऑर्डरीन पास केले आसा वंदना राव की प्रत्येक जे गव्हर्मेंट एडीड स्कूल आसा तितून डिस्प्ले घालूंक जाय. ही ऑर्डर मेंटेन केल्ली आसा. तेन्ना प्रमोद सावंतान ही पयली हें नवीन आनी कितें प्रकरण हाडलें आसा. हें नवीन प्रकरण कितें नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आनी हो प्रमोद सावंत आपलो पयलो मान घेवंक सोदता. हांव विचारूंक सोदता प्रमोद सावंताक बाबा आयज तुजो मिड डे मिल्स आसा न्हू भुरग्यांक वेवस्थीत पावना. तूं आयज 7:30 जर स्कूल चालू करतलो भुरग्यांक हे माणकुले भुरग्यांक तूं 3:30 पर्यंत क्लासीन बसयतलो. सरकाराची प्रत्येक स्कुलान प्रोविजन केल्लें आसा. कॅन्टीन आसा बाबा तांकां लंच ब्रेक मेळटलो म्हणून. आमी पेरंट्सांनी आतां रातचो लंच ब्रेक करून आनी त्या भुरग्यांनी शाळेंतल्यान मागीर थंयसर खावपाक ते 3:30 म्हणलें. ही सरकार नवीन पॉलिसी कितें येता. हांव एकूच डिमांड करता सरकाराक हें जें केलां 8 वरां स्कूल चलता तें 8च वरां स्कूल चलोवंक जाय. जो टायमींग आसा पयलींचो 7:30 ते 1:30 पासून स्कूल सुट्टाले हो टायमींग तेणी मेंटेन करचो म्हणून. हे नवीन ह्यो ज्यो पॉलिसी आसा एड्युकेशन आमकां तुमी पेरंट्सांकूच डिस्टर्ब करता आनी भुरग्यांकूच डिस्टर्ब करता आनी टिचरींकूच डिस्टर्ब करता. जें इतकें वर्सां आतां आमी पयलीं आमी भुरग्यां म्हळ्यार शिकले ते स्कुलांनी इतकें वर्सां अशेंच चलयलें आसा. हें नेमे कितें ना डान्स करूंक येयलो हो प्रमोद सावंत. हो प्रमोद सावंत कितें समजता. तेणी सारको विचार करचो. जें एड्युकेशन डायरेक्टरांचें जें सारकें एडवायस घेवचो नाजाल्यार तेणी म्हाजे कडल्यान एडवायस घेवचो. ही जी तुवें पॉलिसी केल्या टोटल रॉंग. आनी सरकार जर भुरग्यांक जर लंच ब्रेक जर दिता आनी प्रत्येक वीक डेच्या आख्खे 7 दिसांचो तेणी मेनू तयार करचो आनी हो मेनू जेन्ना तुजो जाता आनी तो जेन्ना प्रोविजन करूंक शकता जाल्यार ही पॉलिसी तुवें एडॉप्ट करची. इतकें हांव सांगूंक सोदतां. खंय तरी कॅन्टीन घाल ना तेणी आतां स्कुलानूच कॅन्टीन तयार करचें पडलें. तूं जर 3:30 भुरग्यांक शिकता सोडटलो तूं तुका 2 रिसेस करता तूं म्हणटा. एक रिसेस पयलो 10:30 मागीर तूं म्हणटलो 1:30 रिसेस करता म्हणटलो. हें कितें चल्लां. तूं थंयसर तांकां जेवण दितलो. आमचे गोंयची भुरगीं ती तांकां फीश करी रायस जाय पडटा दनपारां. हें तूं प्रोविजन करतलो. आयज ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाची खुबश्यो महिला मंडळ जें दिता तें खंयच्या जेवणान थंयसर मिड डेच्या भितर पाली पडलेली आसता तेन्ना तें मिड डे दिवंक शकना. आनी हें कितें तुवें नेम पॉलिसी केल्या. तूं प्रमोद सावंत फक्त आपूण कितें तरी गोंयान करता म्हणून हें दाखोवंक सोदता काय म्हणून. मातसो विचार करचो म्हणटा एड्युकेशन मिनिस्टर तूं. इतकें हांव सांगूंक सोदतां. सांगूंक सोदता की ही जी पॉलिसी काडल्या न्हू ती पेरंट्सांक टिचरींक खबर आहा. सर्कुलर सगळ्याक पावल्या. पेरंट आयज भुरगीं येवन सांगतालीं चिल्ड्रन की आमकां बाबा अशें अशें केलां. आमी सांगूंक सोदता प्रोटेस्ट करता की ही जी पॉलिसी केला न्हू पेरंट्सांक विचारून तुमी करपाची. ही पयलींसान इम्प्लिमेंट करता जाल्यार बाबा 7थाक वा 6थाक ती फ्लॅश करपाची की बाबा अशें अशें आहा अशें अशें आहा. ही आपुणूच कार्यालय करता. BJP गव्हर्मेंट कोणाक विचारिनासता कितेंय करता. हें पसंद जायना पळय. हांव कितें म्हणटा भुरगीं वयतलीं सकाळीं 7:30 येतलीं 3:30 टायमींग दिता. ही पॉलिसी एकदम फेलियर. मिड डे मील दितात. मिड डे मिलाक ब्रेक आसता. ब्रेक स्टडी केन्ना करतलीं. स्टडीक टायम तांकां मेळचो ना घरा कडेन. ट्युशनाक वयता भुरगीं टायम एकदम तांकां लेस मेळता. प्लस तांकां रिलीफ टायम म्हणटा तो मेळचोच ना. तर हांव कितें म्हणटा सरकाराक सांगता बाबा हें इम्प्लिमेंट करता न्हू तूं तेच्या आदी पेरंट्साक कॉन्फिडन्सान घे आनी मागीर तूं हें सगळी पॉलिसी कितें आहा ती इम्प्लिमेंट. जर पेरंट्स तो फेवरान आहा मेजॉरिटी जाल्यार नो प्रॉब्लम. पूण हें विचाराय नासतना हें इम्प्लिमेंट करप इट इज आनी हें हांव हेकूच सांगूंक सोदता की आमचे स्टेटीक इट इज नॉट रिलायबल. फॉर अदर स्टेट इट इज ओके. हें सांगून हांव हें करूंक सोदता की रिव्यू कर पॉलिसी आनी कितें आहा तें सॉल्व बरे भाशेन कर. नाजाल्यार खूब पेरंट्सांक एक्चुली हेचेर खूब ऑब्जेक्ट करता. हें आमकां
आमकां इन्फॉर्मेशन येयलेलें आहा अशें आमकां पेरंट्सां म्हणपा लागलें अशें आहा फुडें कोण सरना कित्याक आयज काल लोकांक भिरांत लागल्या कित्याक सरकार कितें आहा तें आपणाचें पळय उलयता तें सोडना दिस इज जस्ट ऑब्जेक्टिंग टू अदर गव्हर्मेंट सो आय टेक ऑल्सो इन अदर कॉन्फिडन्स इन दिस थिंग दॅट काँग्रेस ऑल्सो पार्टी शूड टेक इन दिस थिंग take this matter seriously and just solve this problem. This is the children problem. This we all should solve it. Both the governments, we are not differencing anything, but do something good for the children and teachers also and everybody for school also. It should not be targeted to this one has done, Daigo has done, WAST has done, they have come on media. This is not. This is something, it is expressing, we are expressing from our own will. On these words, I just end my